वाहनां चलोवपाची काळजी घेवपाक आनी रस्त्यार चलपी लोकांची काळजी घेवपाक जाय. चलपी लोकां खातीर आमी फुटपाथ तयार करपाक जाय आनी वाहनां चलोवपाक रुंद रस्ते करपाक जाय. म्हाका दिसता ह्या सालिगांव मतदारसंघात सगळ्याक म्हणजे फक्त सांगोळडा आनी सालिगांव न्हू अख्खो मतदारसंघात रस्त्याचें रुंदीकरण चालू आहा आनी श्रेय सगळे आमच्या मंत्री आनी आमदाराक वयता. म्हणजे तो त्याचो फुडाकार घेनासतना हें काम जावचेंच नासलें केन्ना आनी हेजे पयलीं जावंक ना. इतकी वर्सां लोक मुखेलमंत्री असतात, मंत्री असतात, आमदार असतात, पूण हे विजन नासता काम करपाचें. म्हाका दिसता पयले फाटी सालिगांवचो आमदार च्या मनानसून विकास जाल्लो दिसती पडटा आनी तेजे पयलीं म्हाका दिसता खंयच्याच सरकारान इतको विकास करूंक ना. हे श्रेय आमच्या भाजपच्या सरकाराक वयता आनी ह्या विकासाच्या आधाराचेरूच आमी फुडल्या इलेक्शनाक वयता. तुमचो रस्तो जाला, फुटपाथ जाला, रुंदीकरण जाला, तर खुबशें काम जावपाचें आहा. मांडवी पूल जावपाचो आहा, जुवारी पूल जावपाचो आहा, ताळपणा गालजीबाग पूल जावपाचें आहा, रस्त्याची रुंदीकरण सगळे कडेन जावपाचें, हायवेचें रुंदीकरण जावपाचें आहा, MDRाचें रस्ते रुंदीकरण जावपाचें आहा, हॉस्पिटलां बांदपाचीं कामां चालू आहा. हे सगळें करपाक आनी 5 वर्सांची गरज आहा. अर्दी कुठं कामां साडून दुसऱ्या सरकार कडेन जावचें ना. कारण म्हाका अनुभव आहा. शिवले चोपडे पूल बांदपाक त्या सरकारान 12 वर्सां लागली अर्दो पूल बांदपाक आनी दुसरो अर्दो बांदपाक भाजपच्या सरकाराक 6 म्हयने लागले. कोलवायचो पूल बांदपाक सरकाराक 18 वर्सां लागली. कसले पूल हे दाखवले पूल. पूण ज्या सरकारा कडेन कामयाबी नासता म्हणजे ताकद नासता टायमार कंप्लीट करपाक, म्हाका दिसता ह्या सरकारान कसलोच हे लोक म्हणजे ह्या पक्षान कसलोच हक्क ना सरकार चलोवपाक. हांव समजता ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान पंडियानान म्हाका दिसता 4 म्हयन्याचें काम 2 म्हयन्यान करून दिलां. तेका म्हणटा कामयाबी, तेका शाबासकी फावो. या मतदारसंघातल्यान म्हाका जिखून दिल्या. हांव जिखलो पूण म्हाजो एक उद्देश आसलो, म्हाजें एक विजन असलें की हांव जिखलो पूण जिखल्या नंतर आमी खरें म्हटल्यार लोकांची मनां जर जिखात जाल्यार तेजें सार्थक जातलें. आनी लोकांच्या मनांक जिखपाक लागून आमी कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन 2007 सालच्यान आज पर्यंत सगळ्या लेवलाचेर झगडे मारीत मारीत विकासाची गंगा साळगांव मतदारसंघान हाडपाचो प्रयत्न केलो. 2007 ते 12 पर्यंत आमी ऑपोजिशनान आसले. ऑपोजिशनान आसतना कांय कामां जाली ना, पूण डेफिनेटली 2012 सालान जेन्ना आमचे सरकार येयलें आनी ते सरकार येयल्या नंतर विकासाची खरी गंगा ही अख्ख्या गोंया बरोबर व्हांवली आनी व्हांवता. आनी तेज्या बरोबर साळगांव मतदारसंघान सुद्दां मॅक्झिमम कामां जाता इतकी कामां आमी करून हाडले. इंटरनॅशनल लेवलचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी म्हणटा हो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी गोंयान हाडलो. टुरिझम डिपार्टमेंटाची आयचे घडीक ना जाल्यार एक 25 कडेन तरी कामां चालू आसा. कोस्टल लायन म्हणा, साउथ गोवा म्हणा, बीच सर्कीट म्हणा, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, बागा बीच सर्कीट, कोलवा बीच सर्कीट, अशी मोठी कामां सगळ्याक चालू आसा. हांव चड टायम घेवचो ना, पूण दोनूय सांगतना एक खोशी भोगता की तुमच्या सगळ्याच्या सहकार्यान ही आमकां कामां करपाक मेळ्ळी. साळगांवचे उदरगत ते जंक्शन जे आहा हेची उदरगत करतना थंयसरली कोंबलीदार आसा, थंयसरले शेतकार भाव आसा, थंयसरले कार्यकर्ते नागरीक आहा, हेंचे सगळ्यांचे सहकार्य मेळ्ळें म्हणून ती उदरगत हांव करूंक पावलो.